आमचो लक्ष फक्त आसतलें पोट कशें चलतलें तें, ना की खंयचे व्हडले व्हडले डेव्हलपमेंट, रस्ते करप, लायटी हाडप, ब्रिज करप, हे विशय हो सेकंडरी इश्यू आसतलो. आमकां जॉब कशें क्रिएट करप, कित्याक जर पोट भरलें जाल्यार सगळें जातलें. आनी जर पोटूच चलना, फाल्यां सकाळीं हांवें घरा भायर जर सगळें बरें चकचकीत पेवर्स घातले आनी त्या बाबड्याच्या घरान जॉबूच ना, उपाशी न्हिदता, जाल्यार ते करून फायदो कितें डेव्हलपमेंट. ताका लागून आमचो फक्त एकूच लक्ष पयलीं आयज आमचो मॅनिफेस्टो आमी रिलीज करतात. ह्यो आमचो मॅनिफेस्टो आसा आमच्या येणाऱ्या इलेक्शनाचो. आनी हे आमचे जे जे कमिटमेंट आनी प्रॉमिसीस आमी जे कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर आमच्या मतदार संघा खातीर आमी आयज आउट करतात. सगळ्यात पयलीं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी. अनएम्प्लॉयमेंट म्हटल्यार न्ही, आयज घरांनी भोंवता आसतना प्रत्येक घरान बरी शिकलेली भुरगीं बेकार आयज आसा. ताका लागून आयज आमी एक कमिटमेंट घेवन आयज आमी मॅनिफेस्टो आमचो आउट केला एम्प्लॉयमेंटा खातीर. जे आमी आमचे कमिटमेंट आसतले ते प्रत्येक घरान एक नोकरी, ती मागीर सरकारी आसूं नाल्यार प्रायवेट सेक्टरान आसूं. आनी प्रायवेट सेक्टरान हाडटना आमी इतले प्रॉमिस करतात की हांगासर कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या मांद्रे मतदारसंघान एम्प्लॉयमेंट हे हांगासर जनरेट करतले आमी प्रायवेट सेक्टरान. जे निसर्ग सांबाळून जो प्रोजेक्ट येतलो, ज्या एनवायरमेंटाक हार्म ना जाता तसले प्रोजेक्ट्स आमी हाडटले. आनी ते हाडटा आसतना आमकां 5 वर्साचे टेन्युअर, विच इज 2 years, 2 वर्सां पयलीं जे टेन्युअर आहात तेतून आमी कंप्लीट करतले आनी प्रायवेट सेक्टरान हांगासर जॉब क्रिएट करतले. सो आमचो मेन फोकस आसतलो तो प्रत्येक घरान नोकरी. आमी सरकारी नोकरी हे मेळटले पूण सगळ्यांक दिवं शकनात. पूण काही भागान जेन्ना सरकारी नोकरी जे गरज आहा तांकां दितलेच, पूण प्रायवेट सेक्टरान आमी आयज हांगासर अवेलेबल हांगासर करतले मतदारसंघात. 10वी फेल आनी 45 वर्सां वयर तेंच्या खातीर आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणजे स्वताचो वेवसाय धंदो एक बारीकसो तेंचे घर चलता तशें आमची संस्थेतर्फे आमी करून तांकां जनरेट करून दितले. हे आमचे कमिटमेंट मांद्रे मतदारसंघा खातीर एम्प्लॉयमेंटा विशयी आहा. तशेंच कृषी क्षेत्रान, एग्रीकल्चरल फील्ड, आयज आमी पळयतात की शेतकरी जे आहात ते मांद्रे मतदारसंघात खुबशे शेतकरी गांवांनी शेतां लायतात, पोरसां लायतात. तेंच्या खातीर फॅसिलिटीज आमकां सरकारा कडल्यान फॅसिलिटीज तितकी प्रोवायड जायनात आनी खुबशे त्रास जातात तांकां. ताका लागून आमी आमचे कमिटमेंट अशें आहा की आमी इमिजिएटली फार्मर्स क्लब, एंटायर मांद्रे मतदारसंघांतल्यान फार्मर्स जे आहा तेंचो एक क्लब करून, तेंचे एक एसोसिएशन करून तांकां एवरी इयर तांकां फार्मर्सांचे क्लिनीक, न्यू टॅक्नोलॉजीज जावं न्यू कितें आयडियाज जे फार्मिंगेन येयल्यात ते आमी इम्प्लिमेंट करून स्वताच्या आमचे लेवलाचेर तांकां क्लिनीक जे आहात, फार्मिंग क्लिनीक, ते आमी प्रोविजन करून दितले. तशेंच शेतकऱ्यांक आमचे प्रॉमिस, कमिटमेंट, शेतकरी जे मांद्रे मतदारसंघान आहात तेंचे बी जावं, सारें जावं किंवा तेंची लुवणी, मळणी, हे जे गोश्टी आहात ते तांकां 50% सबसिडायज गावता सरकारा कडल्यान. ते आमचे कडल्यान तांकां मांद्रे मोगो पक्षा कडल्यान फ्री ऑफ कॉस्ट हे मेळटले मांद्रे मतदारसंघाच्या खातीर शेतकऱ्यांक. ताका लागून एक आयज आमी हे मॅनिफेस्टोन काडला की शेतकरी शेती जी आहा ती फ्री जातली, जी शेतकऱ्यां खातीर आसतली. जे पायपलायन्स, जे 15-20 वर्सां पयलींची पायपलायन उदकाची जी आहा ती आमी इमिजिएटली ती चेंज करून घेतल्या. कित्याक खूब इतकी वर्सां असल्या कारणान काही पायपां कलमेल्यात, फुटल्यात आनी ताका लागून उदकाचो सप्लाय आहा तो खंय तरी ब्लॉक जाता. तशेंच इलेक्ट्रिसिटीचेर येताना पॉवर सप्लायचो मेजर प्रॉब्लम आहा. अशें न्हू की पॉवर सप्लाय ना, पॉवर सप्लाय भरपूर आसा. जेन्ना न्यू वायर्स घालतले आमी इलेक्ट्रिसिटी पोलाक जे वायर्स आहा ते टायमाचेर आमकां फ्लो ऑफ सप्लाय सारकी मेळटली. तशेंच ट्रान्सफॉर्मर आहात, ट्रान्सफॉर्मरूय तशेंच आहात, ते 15-20 वर्सां ओल्ड आहात, ते आमकां चेंज करपाची गरज आहा. तो आमचो इंटेन्शन आसतलें इमिजिएटली ते ट्रान्सफॉर्मर आनी वायर्स हे चेंजिंग करपाक. तशेंच काही भागांनी गांवांनी कमर्शियल झोन आहात, जे कमर्शियल एक्टिविटीज चलतात, तो नॅरो रूट्स आहात, थंय वयल्यान वायर गेल्या कारणान खुबश्या लोकांक त्रास जाता. ताका लागून त्या भागांत ते शॉर्ट डिस्टन्साक आमी अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक इमिजिएटली हातीन घेतले. आमी जे हेल्थ सेंटर आहात प्रत्येक विलेजीन ते अपग्रेड करतले आनी तेतून थंयसर ऑक्सिजन सिलिंडर प्रत्येक हेल्थ सेंटरान प्रोवायड करतले, जेणे करून आमचे स्थानिक नागरिकांक कसले त्रास जावचे ना. तशेंच पडटा. ताका लागून आमी स्वताहून उदरगत संस्थेतर्फे एक फूल फ्लॅश एम्ब्युलन्स, हायली इक्विप्ड, ऑक्सिजन सिलिंडर सगळे हायली इक्विप्ड
फुल फ्लॅश एम्ब्युलन्स आम्ही प्रोव्हिजन इमिजिएटली आफ्टर इलेक्शन्स करतले, जेणे करून आमच्या स्थानिकांक कसलो त्रास जावचो ना. तशेंच आमी पळयतात आयज तुया गांवांत जे हॉस्पिटल अर्दे कुटे पडला ते थंय खुबशे डायलिसीस म्हणून ओपन केले, थंय बंद पडले. पूण आमकां आयज गरज आहा थंयसर गायनाकोलॉजिस्ट थंयसर व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक प्रेग्नन्सी वखदार आमची महिला जी आहा तांकां प्रेग्नन्सीच्या हेचेर तांकां पयस ट्रॅव्हलिंग करचें पडटा, लाजिलोन वयचें पडटा, बांबोये वयचें पडटा. ताका लागून आमचे प्रायोरिटी स्टेप आसतले गायनॅक डॉक्टर थंयसर अवेलेबल आसचो हॉस्पिटलान, आनी ते फूल फॅसिलिटीज जे प्रेग्नन्सी वखदार वा डिलिव्हरी वखदार जे गरजेचे आहात ते तुवें हॉस्पिटलान आमी ते इमिजिएटली थंय प्रोव्हिजन करून दितले. तशेंच जाता तितके बेगीन नेक्स्ट सीझन येवच्या पयलीं आमी चेंजिंग रूम आनी टॉयलेट हे इमिजिएटली प्रायोरिटी बेसिसचेर करतले. तशेंच टुरिजम म्हटले खंय आमी फक्त टुरिस्ट येता ते बिचार येवन वयतात इतल्या पुरतीच रावल्यात. आयज आमकां गरज आहा इको फ्रेंडली टुरिजम प्रोजेक्ट हांगा हाडपाचो. आयज आमचे कडेन बऱ्यापैकी टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन जागोय आसा मांद्र्यान. थंयसर आमकां इको फ्रेंडली टुरिजम प्रोजेक्ट जर आमी हाडलो थंयसर जाल्यार आमचे खुबशे भुरगे मांद्रे मतदारसंघाचे जॉबाकूय लागतले. टॅक्सी कार आहा तेंचो वेवसाय चलतलो. ल्हान ल्हान रूम्स आहात, हॉटेल्स आहात, गेस्ट हाऊसीस आहात, परत बारीक बारीक गाडे आहात, शॉपकार आहात, तांकां सगळ्यांचे सोर्स ऑफ इन्कम वाडटलो आनी आमकां फायदो हेतूनय जातलो. आनी आख्ख्या वर्ल्डांतल्यान संवसारांतल्यान बऱ्यापैकी टुरिस्ट हांगासर येतले जर आमी इको फ्रेंडली टुरिजम प्रोजेक्ट हाडटले. आनी ताका लागून आमी प्रायोरिटी बेसिसचेर ते इमिजिएटली स्टार्ट करूंक सोदतात. तशें लोकल हॉटेलियर्स, हांव लोकल म्हणटा, लोकल हॉटेलकार आहात पळय तेंच्या खातीर म्हणटा, टॅक्सी कार आनी लोकल हॉटेलकार हांकां घेवन आमी एक मांद्रे मतदारसंघाचे एसोसिएशन बिल्डअप करूंक सोदतात, जेणे करून तेंचे कितें कितें टुरिजम एक्टिविटीज आनी टुरिजम सेक्टरान जे जे तेंचे प्रॉब्लम्स आहात, इश्यूज आहात ते घेवन एवरी टायम मिटींग तेंचे कडेन सिजन स्टार्ट जावच्या पयलीं 1-2 म्हयन्या पयलीं तांकां कॉन्फिडन्साक घेवन तांकां बिझनस कसो ग्रो जातलो, टुरिजम कशें वाडटले हे तांकां वांगडा घेवन तेंचे एसोसिएशन फॉर्म करून ह्यो प्रॉब्लम आमी सॉल्व करतले. ज्या ज्या घरान 1 लाखाचो इन्कम कमी आहा तेका आमी शिक्षणा खातीर तेंचे हायर एज्युकेशना खातीर आमी फीज प्रोवायड करतले तेंच्या खातीर. तशेंच काही भागांनी मांद्रे मतदारसंघान आयज वॉटर बॉडीज हांगासर अवेलेबल आहा. जे जे गांवांनी वॉटर बॉडीज आहा त्या गांवांनी त्या गांवकारांक घेवन तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां तेंची संमती घेवन ते वॉटर बॉडीज आहा ते थंयसर धाकटोसो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो त्या गांवांक वा सरावंडींग 1-2 गांवांक मेळटा अशें आमी इमिजिएटली प्लांट घालून उदकाचो प्रॉब्लम आहा तो इमिजिएटली सॉल्व करतले. फुडल्या 5 वर्सांक ह्यो भरपूर त्रास जावपाचो मांद्रे मतदारसंघात. ताका लागून आमी हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट ह्यो हांगा मांद्रे मतदारसंघात सरकारी जमनी आसातूच खंय तरी एक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट ह्यो प्रायोरिटीचेर आमी मांद्रे मतदारसंघात ह्यो करून घेतले. तुमकां खबर आसतलें की मांद्रे आमच्या ह्या ऑफिसान आमी डीजी सेवा सुरवात केली, जे ऑनलायन आमी आधार कार्ड जावं, पॅन कार्ड जावं, सर्वे प्लॅन जावं, हे जे जे ऑनलायन जे सरकारी डिपार्टमेंटांतल्यान मेळटा ते आमी हांगासर आमच्या सुरवात केल्ली आहा. पूण आतां आमी डीजी सेवा ही प्रत्येक विलेजींनी आमचो मनीस, आमचे सब ऑफिस थंय आसतले, जेणे करून त्या गांवांतले स्थानीक जे आहात तेंचे जे ऑनलायन डॉक्युमेंट्स जाय ते तेंचे थंयसर तेंच्यांनी डिटेल्स दिवपाची आनी डिटेल्स दिल्या उपरांत जो डॉक्युमेंट येतलो तो तेंच्यांनी ऑफिसान येवन कलेक्ट करपाची गरज ना. आमचो भुरगो तांकां होम डिलिव्हरी स्वता घरा व्हरून दितलो डॉक्युमेंट. हे आमी म्हणजे स्थानिकांक कसलोच त्रास जावचो ना. डॉक्युमेंट वायज जे तांकां त्रास जाता, ट्रॅव्हलिंगेक वयतात, पेडण्या पणजे वयतात, हे वयची गरज ना. आमी तुमच्या गांवांत थंयसर बारीकशें ऑफिस आसतलें, आमचो भुरगो आसतलो आनी जे डिटेल्स दितले डॉक्युमेंट्स येयल्या उपरांत तुमच्या घरा कडेन डिलिव्हर जातले. तशेंच आयज तुमी पळयतात मांद्रे मतदारसंघात कितलेशेच कलाकार आहात, बरे बरे कलाकार आसात. इतलेंच सांगूंक सोदता की जे आयज फुडल्या 5 वर्सां पयलीं जितलें जाता तितले बेगीन आमी रवींद्र भवन ह्यो हांगासर आमी बांदतले. जर 2 ते 3 वर्सां भितर सरकारान जर हेचेर आमकां फंड्स दिवंक ना वा अलॉट करूंक ना जाल्यार आमी स्वताच्या जिवाचेर, स्वताच्या मेहनतीचेर रवींद्र भवन बांदतले, जेणे करून आमकां खुबशे लोक सपोर्टूय करतले, स्पॉन्सरूय करतले आनी ते एकठांय येवन आमी एक रवींद्र भवन आमच्या कलाकार, पेडणेच्या कलाकारा खातीर, मांद्रेच्या कलाकारा खातीर आमी रवींद्र भवन हांगासर मांद्र्यान हाडटले. 14 तारखेक जो जे इलेक्शन आहा शिवाचें बटन दामून शिवाक विजयी करून मांद्रेच्यान हाडपाचो. अजित बाब, तुजो मॅनिफेस्टो जर पळयलो जाल्यार भरपूर बरो आसा. पूण एक तातूंत टुरिजम तुमी जेन्ना इको फ्रेंडली टुरिजम म्हटल्यार प्रोजेक्ट हाडप,
जेन्ना प्रोजेक्ट घडटात तेन्ना पार्किंगेचे तेतून ते प्रोजेक्टान प्रोविजन आसता. सो अशें आसचें ना की प्रोजेक्ट जे येतलो तो प्रोजेक्ट येता आसतना गाडयो भायर रस्त्यार रावतले तेंच्या खातीर ते प्रोजेक्टानूच इन्वॉल्वमेंट हे आसता की तेका पार्किंगे खातीर सेपरेटली अलॉटमेंट आसता. मांद्रेन असो, हरमलान असो, मोर्जीन असो, हे जे ते आसतले किंवा हांगा टोर्टायस Turtle breeding. ताचेरय खंय तरी हे दिसता. पळय टर्टल ब्रिडींग आयज आमकां मोर्जेन आसा. टर्टल ब्रिडींग आयज मेरेन जे घडलां जे टुरिजम आमचे टर्टल ब्रिडिंगाचे हे आहा ते टर्टल आसा तशें बरे भशेन चल्लां. सो तेचेर अपग्रेडेशन करपाची गरज ना कित्याक 7-8 जाल्या उपरांत तो जे टर्टल ब्रिडींग बिचीस आहा तो ऑटोमॅटिकली शटडावन जातात. सो थंय कांय प्रश्न येना तेचेर कितें विशय एक्स्ट्रा करपाची. टर्टल जे येता पळय ती सायटीक ते बीचार जर आमच्या स्थानिकांक वा आमचे स्थानिक जर व्यवसाय करतात शेकांचो तेंकां जर ह्यो त्रास जाता आनी आमी फाल्यां इलेक्ट जावन येयले आनी तेंच्यांनी जर ह्यो विशय म्हाजे कडेन हाडलो डेफिनेटली हे सगळे बंद जातले आनी हे करूंक आमी दिवचे ना. आमकां स्थानिकांक कॉन्फिडन्सान घेवन सगळे गोश्टी जातले. मांद्रे भागातली मांद्रे ग्राम हाडपाचो आहा त्या संदर्भात मोगो पक्षाची म्हणून आणि तुम्ही निवडून आयल्या उपरांत तुमची भूमिका काय असतली? पळय पयली गोश्ट म्हणून हांवें लास्ट टायमूय स्टेटमेंट दिला जो तेंच्यांनी प्रोजेक्ट प्रपोज केला अजून फायनल जावंक ना प्रपोज केला आनी ते फक्त नाल फोडपाचें एक स्टंट केला तेचेर कांयच जावंक ना. पूण तेंच्यांनी जो प्रपोज केला सो इनडायरेक्टली ते थंयसर सनबर्न बीन हाडूंक सोदतात. तेका हांवें पयलींच ओपोज केला. सनबर्न जे गोश्टी आहात हे मांद्र्यान कोणें सांगूंक ना आनी मांद्र्याच्या जनतेकूय नाका हे. हांवें क्लियरली मेन्शन केला की आमी इको फ्रेंडली टुरिजम प्रोजेक्ट हाडूंक सोदतात म्हणजे निसर्ग सांबाळून हो निसर्ग वाडोवन झाडां बीन तशी ग्रो करून प्लांट करून प्रोजेक्ट हाडूंक सोदतात. सो आमी हेका जो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी प्रपोज केला हेका कंप्लिटली विरोध मोगो पक्षाचो आसतलो. एकूण